तांकां जे आसा पळय ते फिल्म फ्रेंडली लोकांक तांकां न्याय मेळून दिवपाक जाता. प्रत्येक सरकार येता आणि प्रत्येक सरकार आपल्याक जाय ते लोक घालता. गव्हर्निंग काउन्सिलाचे रितेंच दे शुड स्टॉप. गव्हर्निंग काउन्सिल तशें काँग्रेस असतना काँग्रेसीचे, बीजेपी असतना बीजेपीचे. पण ह्या वेळार EAGच्या काउन्सिलाचेर फिल्ममेकर आसात चड फिल्ममेकर आसात. राजेंद्र शर्माद रायतुरकार फाटली गव्हर्निंग काउन्सिलाचे एलिजिबल जायना कारण तो बीजेपीचो कार्यकर्तो. फाटल्या आता जाता कारण शर्मताची फिल्म मेकिंगाची कोणा पडून गेला. एक्झॅक्टली तेच सांगता. सेम तुमचे तुमच्या गव्हर्निंग काउन्सिलाचे तुमचे कार्यकर्ते चड, तुमची मुलीच चड. काल मंत्री बशिल्ले आनी एक दिता. कालचो एक एक्झाम्पल दिता. पयर सांजचे ऑस्कर विनर पॅनलांतलो एक मनीस मिस्टर राव फ्रॉम दिल्ली तो सीईओ कडे गेलो राजे इनॉग्रेशनाचे पास मागपाक. पयर ही वॉज इल ट्रीटेड. वो चाहिए तो सीएम के बंगले से लेके आओ. दिस वाज टोल्ड टू हिम. आय विल टेल यू. तू त्या मनशाचें नाव सुदर्शन राव. दिस वाज टोल्ड टू हिम. इज इट सुदर्शन? हांव सांगता तो मनीस चुकीचो. तो केन्ना तरी ऑस्कर कमिटीन एक सजेस्ट करपा फिल्म आशिल्लो. ही इज नो मोर. आमी चुकीच्यो गोष्टी प्रोटेक्ट करतात. तुमकां यशजी इफीच्या इनॉग्रलाक मुखार मंत्री बशिल्ले जाय का फिल्ममेकर बशिल्ले जाय? इट गोज एज पर प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉला प्रमाणे सांगता आयकून घे. जेन्ना येदे लोक येतात सगळे सी तुमकां एक खबर नाही आयकून घे. बीजेपीचे पदाधिकारी बीजेपीचे पदाधिकारी हांव तुका सांगता हांव एग्री करना. दोग तीग जाण आशिल्ले म्हणल्यार बीजेपीचे सगळे पदाधिकारी बशिल्ले फिल्ममेकर एंड एज ए पार्ट ऑफ EAGचो. हांव काल सगळ्याक नोट करतालो कोण मुखार बसल्यात काय म्हणून. सी DFF टेक्स द 60%. मुखावेलो कोटा तांचो कितें आसता ज्युरी असता. इंडियन पॅनोरामाची ज्युरी असता. 40 मेंबर्स असतात. तांचे सेक्रेटरी सगळे इफ यू सी टुवर्ड द राईट हँड सायड ऑल दोज पीपल वर सिटींग. वयल्यान हांव तुमकां सांगता थंय एक आय थिंक केशव प्रभू बशिल्लो. तो उठून ताणें किरण शांतारामा थंय बसपाक ताका दिलो. कळ्ळें? हे फर्स्ट टाइम घडला. कोण तरी असो उठता आनी फिल्ममेकरा ती बाबा बरे कोण आशिल्ले तांकां दाखोवन दिता. एक्झॅक्टली. सो जस्ट सी दॅट. बट देयर वर नो गव्हर्निंग काउन्सिल वी वर अंडर आमी उबे आशिल्ले. ऑल ऑफ अस वी वर स्टँडिंग अँड वी वर ट्रायिंग टू कंट्रोल अँड मेक देम सीट. आता कशें जाता तें एक लक्षान घे. We have some plan or DFF has some plan based on which that VVIP what the तुम्ही आता म्हणता बीजेपीचे पदाधिकारी बशिल्ले बी which I don't agree. एक दोग जाण बसले म्हणून it is not entire हे. They have something plan. त्याच्या भायर जर कोणी एखादे दुसरे तिसरे चौथे 4-5 जाण जर आयले ही फुडली हे प्रॉब्लेम जाला जाऊ शकता न्ही कारण ही इज नॉट बीइंग कन्सिडर फॉर अ सीट इन अ फर्स्ट रो. बरोबर. सो इन दॅट केस एका वर थंय बस हें जाला आसत हांव ना म्हणना. आनी काल तशें जालां. काल सयाजी शिंदे आनी दुसरो विशय कितें जाता टायमार. आतां एक्चुली हे आय शूड नॉट से दीस इन्विटेशन दिलें त्या टायमार आयलो थंय बसलो एवरीथींग. इट डजंट हॅपन अँड यू कॅनॉट क्वेश्चन दोज पीपल. तेजे कोणालें फ्लायट लेट जाल्लें आसता कोण. सो बाय द टायम थंय येता कोणाक तो येवना तेच सांगता DFF वाले सांगता किंवा आमी इन दॅट केस दीस कूड हॅव हॅपन. कळ्ळें न्ही. एक 5 जाणांच्या सिटार जर 10 जाण आयले हाव डू आय अकोमोडेट देम. बरोबर. इज इट अ प्रॅक्टिकल? एक्झॅक्टली. बरोबर. डज इट मीन इट इज अ मेस? आय डोंट एग्री. नाव थिंग्स हॅज टू बी कंट्रोल्ड. कळ्ळें? इन व्यवस्थित हितून ते कंट्रोल. काल ते जाल्लें आसा. राजान म्हटलें कंट्रोलान जाल्लें आसा. तशें जाल्यार भायर अर्धाचे अर्ध खुबशे लोक भायर आशिल्ले पासस घेवन. वेर पासस प्रिंटेड मोर दॅन द कॅपॅसिटी. दीस इज अ क्वेश्चन बा. कारण उठ सूट म्हज्या हातान इन्विटेशनां आसली ब्लँक नांवां नासतना हांवें स्वता पळयल्यात. कारण म्हाका पत्रकार तांच्यांनी फोटो मारून धाडल्यात व्हॉट्सॅपाचेर. खुबशे लोक भायर. हांव फॅक्ट्स उलयता प्रमोद. खुबशे लोक भायर आशिल्ले तुमी स्वता पळयला आसतले. सो इट इज टोटली मिसमॅनेजमेंट. हांव राजाक दोश दिवंक शकता कारण राजा दुसऱ्या हातून खंय बिजी आसलो आसतलो. कॅपॅसिटी परत चड छापले तुम्ही इन्विटेशन. ना अजिबात ना. आय टोटली डोंट एग्री. वयर जर पळयत तुम्ही वयर सीट खूप खाली आशिल्ले. मे बी वयर बसपी लोक सकल आमकां खंयच्यान भितर सरपा मेळटा काय म्हणून रावले आसतले. वयर नाका. दुसरो जो मुद्दो आसा हो भाग जावपाक शकता. दुसरो जो वादाचो मुद्दो आसा ह्या वर्साचो हांव मुद्दम विचारता कारण क्लियर जावनी म्हण सगळ्यांक. दुसरो जो मुद्दो आसा तो म्हळ्यार इफीच्या टायमार लोकल कलाकारांक प्रोत्साहन मेळचें म्हणून वेगवेगळे कडेन प्रोग्राम करताले.
ह्या वर्साक ESGन डिसायड केलें की इफी इज अ सिरियस अफेअर ते कल्चरल प्रोग्राम कांय नाका फेर इनफ ताजे खातीर मागीर ठरयलें की थंय गांवां गांवांनी वचून स्क्रिनी घालून पिक्चर दाखयतले ताजें टेंडर काडलें टेंडर कॅन्सल केलें आनी आतां खंयच कांयच जावचें ना Why is this happening? Why the tender is floated? Why a tender is cancelled? What is the confusion happening in ESG? Last minute गजाल हांव समजुपाक शकता, but here it looks like ESG is confused yet what they are supposed to do. No, Pramod. There is no confusion at all. Why it happened? No, I'll tell you. See, government has a allocation of funds to ESG. बरोबर. Okay. Now, प्रत्येक जो आमी कितें above certain हे आसता proposal, it has to go to government. बरोबर. गव्हर्मेंटाक वचून ताजें फायनान्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल येवचें पडटा अँड देन ओनली वी कॅन टेक द थिंग्स बरोबर ओके सो इट वॉज डिसायडेड मे बी बिकॉज ऑफ देर इज अ इशू लेट अस एक्सेप्ट Yes. फायनान्शियल इश्यूज आर देर सो गव्हर्मेंट हॅव सेड नो or that but then cultural without that approval तुम्ही tender no float केलें. listen to me okay I know what Durgadas my friend will say Okay, you already know what no very, because when you are he making my job very easy. no when he raised the thing तो म्हणटा तुवें पयलीं स्क्रिनीचें टेंडर कित्याक काडलें हय so what was decided if we get even lesser amount sanction we will do the screening of the film screening of the film करतलो जाल्यार I have to being a government organization we have to follow the procedure बरोबर. Absolutely. लास्ट मोमेंट काढून म्हाका इतल्यो 12 स्क्रीनिंग घालपी लोक मेळटले गोंयान आसा की बरें दुराद what is your point? Yeah. Whistleblower within the ESG governing body. I spoke to you about this I think 4 days back. Clear cut told me की थंयचो जो एक सारको वयल्या पोस्टार जो मनीस आसा ESGन ताज्या मित्रान एप्लाय केल्ले ह्या टेंडराक आनी दुसऱ्या एका मनशानूय केल्ले हू कोटेड लेस अमाउंट जवळ जवळ म्हाका दिसता 80 लाख कित तरी वेन ही कोटेड लेस अमाउंट ही बिकेम नॅचरल L1 फक्त ताका दिवपाक मेळना आपल्या मित्राक दिवपाक मेळना L1 दिवचे पडटले म्हणून क्लियर कट टोल्ड टू मी बाय द ऑफिस बेरर ऑफ द ESG प्रमोद I'm on record this is told to me by the office bearer of ESG This is a very serious charge. This is a very serious this is told to me by the ESG office bearer you might not know it office bearer of ESG has told it whatever it is Durgadas is protecting you because no I'm not protecting he has given you third time on this program. I'm not protecting him I'm telling I'm not a protection the person is a credible person it cannot be अरे तू टेंडर प्रोसिजर इतलो क्लियर आसा इट हॅज टू गो बाय L1 ताका दिवपा मेळना म्हणून टेंडर हे पळय फक्त स्क्रिनीचें टेंडर केलें म्हणून जायना तूं थंय स्क्रिनींग करतलो मुवी पळय न्ही ताजी परमिशनां लागता खंयचे देर आर ऑल सच थिंग्स एंड फॉर दॅट गव्हर्मेंट अप्रुवल्स आर रिक्वायर्ड ट्राय टू अंडरस्टँड तुमकां एक ही गजाल पडटा की खंयच प्रोग्राम करप ना इफीच्या टायमार सगळे कलाकार बिलाकार सगळे फाट मागीर पळोवया इफीच्या टायमार थंय कल्चरल प्रोग्राम बी कांय नाकात सी एक आयकून घे इफी खंय जाता पणजे जाता ओके सो सी दॅट पेंजी मेरिया इज फोकस मोर कल्चरल म्हजो जो मत हांव पयले फेस्टिवल जायना फुडें सांगिल्लें जेन्ना हांव एका कमिटीन मागीर आशिल्लो कळ्ळें तेन्ना हांवें सांगिल्लें की हे प्रोग्राम पळय करतात तुमी 18 डिसेंबराक करात 19 डिसेंबराक करात तातूंत कितें तरी बाबा आमचें गोंय ह्या बद्दल आतां तुमी इफ परते तेच करतात परते त्योच गोश्टी दिस इज नॉट द टायम टू डू फॉर दॅट 19 डिसेंबराक करा गोंयचे स्वातंत्र्य दिन मोठ्या प्रमाणात साजरे करात प्रत्येक गांवागांवान कार्यक्रम हे म्हजें मत आशिल्लें आय वॉज अगेन्स्ट डुईंग एनी प्रोग्राम ड्युरींग इफी इट हॅज टू कनेक्टेड विथ द ओनली फिल्म 300 फिल्मांक येतात लोकां पळोवपाक बाकीच्या कार्यक्रमांक मागीरूय करपाक शकता न्ही जशें आमचे हांगा कोंकणी फिल्म जर इफीन आसत गर्दी कोण करता गोंयकार करतात आनी कोंकणी फिल्म मागीर रिलीज जातले कितें ह्या खेपी कोंकणी न्हय गोंयकाराची 2 फिल्मां प्रश्न तो ना आयका प्रश्न तो ना प्रश्नाचं कितें की आमचे पळय गोश्टी आसा आमी मागीर करपाक शकता न्ही थंय कितें सिलेक्टेड प्रोग्राम जर जावपाक पणजे करा व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट इफी इज रिलेटेड टू फिल्म्स ओके म्हाका पर्सनली दिसता इफी कल्चर किंवा फिल्म कल्चर गोंयान रुजपा जाय ते रुजले ना 10 वर्सांनी एग्रेक्ट आमी कितें केलें बिकॉज वॉट एवर मे बी द रिजन्स whether I am responsible or other part is responsible I am not going to do इफीचे कल्चर रुजप म्हणजे कितें यू हॅव टू क्रिएट अ ऑडियन्स आमचे कोंकणी पिक्चर आमचे एक दोग म्हणजे राजन आसा किंवा शेटगांव अशें जावन वचून पळोवपी कितले लोक आसा तिकीट काडून पळोवपी बरोबर
whether to compete and create a section that will come only we have that many producers and the films न्ही? बरोबर. आता हांगा फिल्म तयार कित्याक जायना राजन विल एग्री विथ मी माय फ्रेंड एक पिक्चर काडलो जाल्यार ती चलता कोणाच्या बेजिसचेर चलता डज इट वर्क ऑन द स्कीम ESGन पैसे दिले गव्हर्मेंटान पैसे दिले कोंकणी फिल्म जालें फिल्म कल्चर ना आमी प्रेक्षक तयार करचे पडटले प्रेक्षकांक आमच्या कळचें पडटलें की कोंकणी राजनाच्या फिल्म आसा वचून पळोवपाक जाय कोणा शेटगांवकाराचे फिल्म आसा तुमकां एक गजाल कितले जाण पडटा करता कोंकणी मराठी सेक्शन इफी भितर करपाची म्हाका they have their own standards. आयकून घे No, it is a international it is a good achievement for International Film Festival of India happening in Goa. They have kept one section. But one section म्हणजे खंयची फिल्म आयल्यान काढून दाखय न्ही दर वॉज ज्युरी प्रोसेस आणि ज्युरी कोण गोंयकार नाशिल्ले लक्षात घ्या ऑल हॅड कम फ्रॉम दोज यू हॅव इतली जर बरी आहा जाल्यार मेन सेक्शना भितर आमी कित्याक कॉम्पीट करना मेन सेक्शन हांव गेलो तो मेन सेक्शन main जायला section न्ही माय फिल्म इज देयर इंडियन पेनरा That's what I'm saying. पुढे बाय It is only he is the producer and he has only यातले. competed and See, he is only one film got After selected. approach- Like after this, Yeah. हांव तेच म्हणटा न्ही, I'm coming back to the point. If there are 10 producers like him, our more films can go there. हळूहळू You agree to this? बरें लास्ट म्हाका तुका सांग मागीर टायम सुकची पयलीं वॉट इज युअर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ESG नाव ESGन पयलें म्हणल्यार पॉलिटिकल इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ पार्टी आम टेलिंग पॉलिटिकल एफ्लुएंस बंद जावपाक जाय जे अपॉइंटमेंट जातात पळय फर्स्ट ते बंद जावपाक जाय आय थिंक बोथ ऑफ दम विल एग्री No, I थंय don't सारखे जे आसात पळय फिल्म फ्रेंड लोकांक तांकां घालात आसात तांकां घालात डोंट मेक इफी अ बिझनस सी इट एज अ फेस्टिवल डोंट मेक इट एज अ बिझनस कारण आता तेच जावपाक लागला गोंयान इफी म्हणल्यार एक बिझनस जावन गेला सो स्टॉप दिस सो यू आर सेइंग दॅट ESGच्या गव्हर्निंग काउन्सिलाचेर पॉलिटिकल अपॉइंटीज नाका 100%. You agree with this? काल एक मिनिट काल मुख्यमंत्र्यांनी सांगले की आम्ही हे तयार करपा जाय फिल्म फ्रेंडचे दुसरे सेक्शनांक लोकांक तयार करपा जाय सरकारान सांगचे गेल्या 2.5 वर्सान कितले फिल्म स्किमींतल्यान पिक्चरां हे केल्या काय म्हणून सँक्शन केल्या यू एग्री की इफीच्या गव्हर्निंग काउन्सिलाचेर पॉलिटिकल अपॉइंटीज आसचे न्ही हांव इतलें म्हणटा की फर्स्ट टायम गेली 10 वर्सां आय एम अ प्रॉडक्ट ऑफ इफी हांव 2004 पळयतां हो स्टेटमेंट चुकीचो आसा सगळ्यांत चड जर फिल्म फॅटर्निटीतले गोंयचे लोक जर खंयचे कमिटीन आसात तर ह्या वर्साचे आसा ह्या वर्साची म्हणटा हांव सांग तुका म्हणटा की पॉलिटिकल अपॉइंटीज गव्हर्निंग काउन्सिलाचे आसूंक जायना सी दॅट शूड बी सी कितें आसता थोड्याची स्कील एडमिनिस्ट्रेटिव्ह आसता थोड्याची स्कील क्रिएटिव्ह असले कोता आहेत तुमकां सी इट शूड बी अ प्रॉपर बॅलन्स शूड बी मेंटेन ESG पॉलिटिक्स कुशीक व्हरून फक्त इफी हो फोकस येतलो फुडली 1-2-3 वर्सां भितर I think आता सुद्दां all keeping political things aside, if he is working, okay, there could be something म्हणजे खंय मातशें कमी पडल्या आसूं शकता हांव ना म्हणना कारण आय कॅनॉट से आय एम 100% रायट बट विथ ऑल दीस फीडबॅक वॉट एवर एक्सपिरियन्स वी हॅव डेफिनेटली द नेक्स्ट इयर कमिंग इयर द इफी विल बी म्हणजे आमचो जरी प्रयत्न आसा गव्हर्निंग काउन्सिलाचो आनी आमच्या चेअरमॅनाचो व्हायस चेअरमॅन आनी चेअरमॅनाचो की द इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया should be the topmost in India. Sorry, in the world. Sorry. कळ्ळें न्ही? Now people talk only about the Cannes, Berlin and all. Why not India? Let us fight for that. Okay. So म्हाका दिसता की या there is 25% change you will see this year. बरें टाइम सोंपला म्हाका खबर आहा तुगे मुद्दे खूब पूण हांव सामको टाइम सोंपला म्हाका इतलें सांगपाचें एट लास्ट की मनोहर पर्रीकर तो कितें आसूं आशिल्लो तो आसतना खंय ना खंय तरी म्हाका दिसता थोडे तरी सारखे सिस्टमॅटिक जाग्यार पडटाले आनी आतां आमकां म्हणपाची पाळी आयल्या की हो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल फ्रॉड फेस्टिवल जावचो दुर्गादास भाई मिस यू म्हणटा ताजेरूच थांबया Pramod, you take the feedback from the people. Yes. You will come to know every year there is a improvement. सगळ्याक बरेच जाल्ली जाय वायट कोणाक जाल्ली नाका इतल्याचेर थांबता म्हाका आनीक समिंग अप करपाचो म्हाका टायम दवरिल्लो ना इतल्याचेर थांबता तुमी आयले विचार मांडले थँक्स अ लॉट पळयत रावात नमस्कार